रूफटॉप सोलर योजना जी आशिल्ली ताची सेकंड फेज आता परत सुरू जाल्ली आसा. गोंयांत काही टेक्निकल कारणामुळे आणि थोडेसे काही केंद्र आणि राज्य हातून काही असमंजसपणाचे काही हे झाले, काही थंय सल्फर काढले ते हांगा पावले ना, अशामुळे ही कंटिन्युटी उरली. आणि काळानंतर ही स्कीम जी आसा ते एकदा केंद्रान बंद केली, हांगा चालू उरली. ताका मदीं जो गॅप आशिल्लो, काही जवळजवळ 300-350 ग्राहक जे आशिल्ले तांणी अप्लाय केले रूफटॉपाक, त्या हातूंच्यान ते तशे पेंडींग उरले. कारण एकदा सेंट्रलाचे हे बंद जाले की सबसिडी दिवप मातशें कठीण आशिल्लें. पण असो एक वर्सभर पेक्षा जास्त हो इश्यू जो आसा तो इश्यू तसोच पेंडींग उरलो. त्यामुळे फुडलें जे काही कंटिन्युएशन जावंक जाय ते जावंक ना. पूण ती स्कीम जी आशिल्ली रूफटॉप सोलरची त्या वेळेच्यान स्टॉप केली आणि ताका मॉडिफाय करून आता नवीन जी PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आयिल्ली आसा ती योजना आज परत सुरू जाल्ली आसा. आणि फाटल्या काही गोष्टीमुळे जे काही वेळ गेलो तातूंतल्यान थोडेशे आमी फाटीं पडले गोंयांत. परंतु आज ते सुरू जाल्ले आसा. आणि ज्यो 346 रूफटॉप सोलर ग्राहका खातीर जो काही म्हत्वाचे जे काही हे आशिल्ले तांकां जी सबसिडी मेळूंक जाय आशिल्ली ती ऑलरेडी आमी आमच्या राज्य सरकार कडेन मिटींग घेवन आमचे वीज मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर हांकां बरोबर घेवन तो आमी विशय सोडलो आणि जे काही मदीं गॅप आशिल्ले तो भरून काडलो. आणि ती स्किमीचो पयलो इन्स्टॉलमेंट जो आसा तो जवळजवळ आज आमी गोंयांक येयल्लो आसा, दिल्लो आसा. आणि जे काही उरल्या सेकंड इन्स्टॉलमेंटाच्यान सगळे गोष्टी जो कडेन अमावंट उरला तो आमी पावयतले. आज जवळजवळ 1,04,92,085 रुपया पयलो इन्स्टॉलमेंट उरिल्लो फाटल्या दिल्लो आसा. आणि ही स्कीम जी आसा ती परत PM मुक्त बिजली सूर्यघर योजना जी आसा ती आता परत नव्यान सुरू जाल्ली आसा. हांव ह्या स्किमी खातीर सगळ्या गोंयकारांक अपील करता की आमी ही स्कीम घेता आनी स्वताचो ताचो फायदो आसा. कारण गोंयांत ह्या माध्यमातून हे स्किमीक सगळ्या देशभरांत ह्या स्किमीक जवळजवळ 78,000 रुपया म्हणजे जर 1,80,000 ते 2 लाख पर्यंत ह्या प्रत्येक रूफटॉप 3 KVA घेवपा लागून खर्च आसा. आणि तातूंतल्यान जवळजवळ 78,000 केंद्र दिता आणि राज्य सरकारची जवळ आणि तितकीच 30% सबसिडी राज्य सरकार दिता. अशें करून कमी थोडेशे पयशे ग्राहकाक भरचे पडटा. आणि जवळजवळ थोड्या एक वर्सभराच्या कालावधीन जी बिजली जी आमी एक्वायर करतले मेळटली ती आमी ग्रिडाक ट्रान्सफर करतात आणि जितली खपता तितले मायनस करून उरिल्ले जे पयशे त्या घरकाराक राज्य सरकारचे वीज खाते दितले. आणि ह्या माध्यमातून जवळजवळ बिल जी कितें येताली ती बिल झिरो जातलेंच, परंतु तांची इन्कम सुद्दां जास्त जर कमी वापरली 200 पॉयंट सुद्दां फ्री मेळटली. जर मायज वापरली तर ताका थोडेशे हातूंत पयशे फारीक करचे पडटले. जर उरली जाल्यार ते ग्रिडाक घेवन सरकार तांकां पयशे दितले. आणि अशे तरेच्यो सगळ्यो बाबी ज्यो आसा आज पूर्ण जाल्ले आसात. मदीं ही जी काही स्कीम मदीं जो थोडोसो मदीं गॅप पडला तातूंतल्यान राज्य सरकाराक तातूंतले थोडे पयशे म्हणजे 3,58,66,000 रुपया हे सँक्शन जाल्ले पयलीं. तातूंतल्यान जे उरिल्ले ते 1,99,00,000 सुद्दां परत करचे पडले विथ इंटरेस्ट. आणि परत आमी ते सबसिडी जी ह्या लोकांक दिवपाची ती सँक्शन करून आज तांकां परत दिल्ली आसात. हांव आज सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट करता की स्वताचो फायदो आसाच आसा. ही रूफटॉप घेतल्या नंतर मुफ्त बिजली योजनेच्या माध्यमातून फायदो आसाच, परंतु देशाक सुद्दां तांचे एक पाठबळ मेळटा. कारण आज आमी जी इलेक्ट्रिसिटी जळयतात ती खंय तरी कोळसो जळोवन आनी करून तयार करतात. आणि जर आमी सूर्य आपल्या घरांत हिजो वापर केलो घेवन जाल्यार हे जे काही एनवायरमेंटल इश्यू जो आसात, मागीर जे कार्बन आमकां जे क्रेडीट मेळोवपाक जाय किंवा कार्बन आमी जर एमिशन करपाक जाय, झिरोचेर वचपाक जाय. आमचे जे टार्गेट आसा ते 2030 पर्यंत 500 मेगावॅट ह्या हातूंतल्यान तयार करप आणि 2047 झिरो एमिशन दवरप. आणि सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना हो तातूंतलो एक बिगर पार्ट आसा. आमी हातूंतल्यान सोलर हे तयार करूं शकतात आणि हातूंतल्यान खंय तरी हेजेरय देशा खातीर जे पॉल्युशन आहा ते निश्चितपणे आमी कमी करूं शकतात. हो एक दुसरो फायदो देशाक आसा. आणि त्यामुळे सगळे गोंयकारांक हांव अपील करता की तांणी लगेच
आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे हे आसा त्यातून सगळे तरेचे वेवस्था तातून आसा. आमचे हांगसरले हे आसात हे सगळे एजंट आहात ते सगळे सगळे डिटेल थंय तातून गेले तर पयलीं रजिस्टर जावचें पडटा ऑनलायन आणि ते सगळे हे आसात ते आमचे करून दितात. आणि म्हणून सगळ्यांनी ह्या हाजे कडेन ही स्कीम घेवपा खातीर तांणी फुडें येवचें. सादारण योग्य तरेचो प्रचार जावं अशें लोकांचें म्हणणें आसा आणि बरोबर आसा की थोडे आमी प्रचारांक गेल्ले फाटी उरल्यात. परंतु आमी केंद्र सरकारांनी ठरयला राज्य सरकाराक बरोबर घेवन गांवांनी याचो प्रचार जावचो म्हणून ताची ट्रेनिंग कॅम्प आमी येणाऱ्या मे म्हयन्याक 15 दिसांनंतर मे म्हयन्याच्या आसपास आमी दवरतले. तातूंतल्यान प्रत्येक पंचायतीक वचून हो एक ट्रेनिंग कॅम्प आमी हांगा घेतले आणि तातूंतल्यान काही ग्रुप आमी प्रत्येक पंचायतीन धाडून ताचो प्रचार प्रसार करून जास्तीत जास्त कनेक्शन म्हणजे गोंयांतली सगळी घरांनी ही PM सूर्यघर मुक्त बिजली योजनेचे हे जावंक जाय आपल्या घरांत घेवची अशे पद्दतीचे प्रयत्न जातले. आणि सोपास्कर हे आसात लगेच सबसिडी मेळपाकय पयलीं मातसो वेळ जालो परंतु आतां सबसिडी मेळपाकय वेळ जालो. जर कंप्लिशन जालें फोटो हातून पावलो जाल्यार लगेच ताका सबसिडीचे वितरणय करतले. ही एक योजना जाली. दुसरी योजना आसा की कदाचित गोंयांत शेतां कमी आसतले परंतु PM कुसुम जी योजना आसा ते हातूंतल्यान जे काही डिझेलचे पंप आसात थोडे इलेक्ट्रिसिटीचे आज पंप शेतकारा खातीर पंप चलता. ही PM कुसुम योजनेची काडल्या तातूंतल्यान आमी सोलर पंप सप्लाय करता ताका अशाच पद्दतीची सबसिडी आसा आणि ते सोलर पंप प्रत्येक शेतकाराक हे करून फरक असो पडटलो की पयलीं हे पंप घेताले ते इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आशिल्ले आणि ते रातची लायट मेळटाली दिसाचे पंपाक मेळटा कारण दिसाक आमकां वीज जाय इंडस्ट्री वीज जाय बाकी हांकां वीज जाय आणि तांकां रातची एका नंतर आमी हे दिताले पावर दिताले सगळे कडेन देशभरात. आणि म्हणून मागीर काही एक्सिडेंट काही जाताले काही शेतान गेल्या नंतर सर्प जावताले काही आणि अशे तरेचे बारीक हे जाताले. पण आज अशें जाला की आमी जेन्ना PM कुसुम योजने खाली सोलर पंप बसयतात तेन्ना ताका दीसभर म्हणजे जशें सूर्य उदय जालो की लायट मेळ्ळी की ताका दीसभर आपल्या शेताक उदक लावपाक ह्या योजने मातून मेळटले. आणि म्हणून दोन हातूंतल्यान आसा की पयली गोष्ट आमी डिझेलचे पंप रिप्लेस करतले आणि ज्या इलेक्ट्रिसिटीचे जे आज पंप चलतात ते आमी सोलर करतले. अशे दोन तरेची योजना आसा. तेणी सगळ्या शेतकऱ्यांनी हो सगळो फायदो करून शेतकारी आसतले किंवा अन्न जेका अशे पंप लागतात तांणी हे घेवचे आणि तातूंतल्यान वीज जी आसा ती आमी सोलर हितूंतल्यान रुपांतर करपाक उत्तम प्रकारे सबसिडी सरकार राज्य सरकार आणि गोंय सरकार दिता ताचो फायदो घेवचो. आणि म्हाका दिसता हो प्रचार तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा की एक पर्यावरणाचें रक्षण आणि गोंयांत सगळ्या ग्राहकांक फायदो अशे दोन तरेचे हे गोष्टी हातून हे जाल्ले आसात. तातूंतल्यान तुमी योग्य पद्दतीन लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतलो. आमचे कार्यक्रम जातले ट्रेनिंग कार्यक्रम जातले गांवांनी प्रचाराचे कार्यक्रम जातले. तुमचो सपोर्ट आवश्यक आसा. तुमचे सहकार्य गरजेचे आसा त्यामुळे तुमकांय विनंती करता पत्रकारांनी हो विषय सगळ्यांपर्यंत पावयचे. कॅम्प मे महिन्याच्या फर्स्ट वीक आहे सेकंड केंद्रातले काही आमचे मिनिस्ट्रीचे लोक येतले मिनिस्ट्रीचे लोक येतले. लोकल जे कॉर्पोरेशन हांगा गोंय सरकाराचे वीज सप्लाय करपी हे आसा तांचे सहकार्यान कॅम्प आमी बरे जातले. आनी आमचे टार्गेट आहा कमीत कमी ह्या येणाऱ्या वर्षभरात साधारण एक मोर दॅन 50% हे आमी कव्हर करतले अशी कव्हर करची अशी तरेची आमची योजना आसा. रूफटॉप योजना म्हणजे रूफाचेरूच बसूंक जाय अशें काही ना कशें तुमकां जर ओपन स्पेसीनी रूफटॉपाचेर साधारण जी घरां आसा तांकां वयर जशी बसयल्ली सूर्यप्रकाश इल्लो बेगीन मेळटा. ओपन जागा तातूंत घरा कडेन बसून कनेक्शन ते घेवंक जाता म्हणजे रुफारूच बसूं जाय अशें कंपल्शन ना. आनी रूफाचेर बसयल्यानंतर थोडे पडटा न्ही खर्च लोकांक चड वापरपाची गरज पडना पण सकयल्या नंतर ताजे खर्च इल्लो जास्त आसा म्हणून रूफटॉपाचेर ल्हानशे व्याज बऱ्यान सुद्दां रुफाचे म्हणजे पत्र्याचे घर आहा ताजेर सुद्दां फिट करपाक जाता. कंज्युमर जवळ 400च्या कंज्युमर बसयल्ल्या जवळ 500च्या आसपास आसता. आता फास्ट सुरू जाला आता लोकांनी रजिस्ट्रेशन आज फास्ट करता ऑनलायन आहाय ऑनलायन हाडूंक जाता. आता आमी पयले फेजीक
आम्ही आमच्या मिनिस्ट्री जवळ 50 प्रोजेक्ट आहे म्हणजे 100 मेगावॅट 50 मेगावॅट असे 50 लोकांक परमिशन ऑलरेडी दिल्या 50 आणि डिमांडामुळे 5 वाडयली. तातूंतल्यान आतापर्यंत 20-22 प्रोजेक्ट सुरू जाल्ले आसा, बाकी ऑनलायन आसा. लोकांची डिमांड आसा की आनी वाडून आमकां हे प्रोजेक्ट दिवचे. तातूंतल्यान ही स्कीम वेगळी. ती वेगळी, तातूंत सबसिडी ना. तेणे फक्त पावर तयार करप, हे सगळे खर्च ताणी करप आणि सरकाराक दिवप. ताचे रेट पीपी एग्रीमेंट जाता. एग्रीमेंटासून ताका अमके पर केळी ताका पर बॅगा आमी पयशे फारीक करतात. ते रेट ठरिल्ले आसा आनी तो एक बिझनेस बरो जाता. गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी म्हणून गेडा आहा हय. त्यांनी वर्स बरो पयलीं WRD लेटर बरयलें जे कितें धरणां आसा डॅम या. आसा ताचेर हे करपाची म्हणून या वर्स भर त्याचे डिसिजनच जावना. करूंक जाय. आतां तुम्ही लोकांक अपील करता पण हे सरकाराक केन्नाय करता. डेफिनेटली फ्लोट आहे कारण ते धरणाकडे जागा भरपूर आसा आणि त्याच्यामध्ये थंय कितें आसा की जास्त हे पावर मेळपाचे तातूंत समज कांय ऑब्जेक्शन काय आसा ना. वर्स लागले. करूंक जाय. चालू आसा, सुरवात आतां जाता न्ही. आमी हे धरुया. सर खर्चाचो कोणी जर स्कीम सायडीन दवरून तुमी स्वताच्या ह्यांनी करपाक गेला जाल्यार कितलो खर्च जाता कितें? खर्च साधारण 1 मेगावॉट करतलो जाल्यार जवळजवळ एक 3-4 कोटी लागतात 1 मेगावॉट करतले. एका फॅमिली फॅमिली फक्त सबसिडी ना जाल्यार फक्त 2 लाखाच्या भितर 3 KB एका सबसिडी आहा. तुम्ही ताजे वयर मातशें केलो जाल्यार इल्लोसो खर्च मायज जाता. 2 ते 2.5 लाख. तुम्ही जर 4 KB घेतले 5 KB घेतले जाल्यार तितलो मातसो खर्च मायज जाता. 3 KB पर्यंत सबसिडी दिता पण घरांत तितली लागना तरी पण उरता. पण जास्तीत जास्त वगीच कित्याक खर्च अननेसेसरी खर्च कित्याक करप. 500 जाणांनी घेतले न्ही गोंयांत जवळजवळ 500च्या लोकांच्या आसपास जाल्ले आसा. आतां इल्ले रजिस्ट्रेशन खूब जाल्लें आसा. आतां इल्लेशें स्पीड वाडटली त्या खातीर आनी हो एक इश्यू आशिल्लो सबसिडी मेळूंकच ना म्हणून लोकांनी रजिस्ट्रेशन बंद केल्लें. गोंयान चड हे जावनात. जवळ 40 तरी कनेक्शनां हे आसा दिल्ली आसा. आतां ती हळूहळू शेतकाऱ्यां म्हणटा वचून ती वाडोवंक कारण सबसिडी आहा ताका सबसिडी आसा. ह्या दोनूय स्किमी सबसिडी आसा.